लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही हाय रे माझे कोकणी माये, हाय रे माझ्या गोंयकारा. वर्ष 2045. दत्तूअप्पा सामको म्हातारो जाला. वय 90च्या आसपास. एकूच मनीस कोंकणी उलोवपी उरला तो दत्तूअप्पा. कोंकणी उलोवपी निमणो मनीस म्हूण ताची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डान दखल घेतल्या. तेच खातीर ताची मुलाखत घेवपाक इंटरनॅशनल इंग्लीश प्रुडंटाचो रिपोर्टर आनी कॅमेरामॅन ताच्या घरा पावतात. या रे बाबा, यो रे बाबा, कोण तो यो रे भितर दार उक्तेच आसा. अरे म्हाका आनी खंय चोरून कोण व्हरतलो कितें. पयली मिनाची चोरी गेली, आता सरकारी तिजोरी चोरतात. सगळे राज्य लुटून काबार केले मरे तुम्ही. आणि माझ्या घरान आनी कितें चोरपाक येतले. येता जाल्यार म्हाका धारा. यो बसा. कोण रे बाबा तुम्ही आणि हांगा कित्याक आयल्या. सर, वी आर फ्रॉम इंटरनॅशनल इंग्लिश प्रुडंट चॅनल. अरे बाबा, तुमची इंग्लीश म्हाका नाका रे. इंग्लीश नाका. म्हाजो जीव मातसो इंग्लीश उलोवन खाव नाका रे. Sir, we are reporter, journalist. Sir, you are the only Goan remaining Konkani speaking. After you, this language will no more. Guinness Book of World Record taken note of it. So we came to take you on to it. नाका रे बाबा. अरे इंटरव्यू भी नाका रे. नाका. Sir, we are proud that you are the only Goan who is speaking Konkani. And after you, this language will no more. So we want to document it. अशें म्हणटा. तुमकां कितें जाय. No idea. तुका कोंकणी कळना दिसता. What you want from me? Sir, how it happened so? Why Konkani language came to this situation? What is the reason behind this? हे तुमचे this is for your channel मरे. Okay? So then there is one condition. I will speak only in Konkani language. Afterwards you can translate it. Sir, we want in Konkani only. Okay. Just a minute. Be ready with camera. You prepare yourself and tell me. Okay? What is your name? Chetan Gawas, sir. Chetan Gawas. Okay, sir. You can tell how it started. कितें जाणा मरे. 2011 वर्साची गजाल ही. अरे ते सगळे राजकारण वोट पॉलिटिक्साक लागून जाले. कितें जालें जाणा मरे. सरकारान कोंकणी शिकना आशिल्ल्या शाळांकूय मरे म्हणजे इंग्लीश शाळांक अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतलो. आनी सरकाराकूय फेड लागले, लोकांकूय लागलेले पळय तशें. हे फेड फुडें वाडत गेले. आनी आपल्याक मतां मेळूंक जाय म्हणून इंग्लिशीकूय अनुदान दिलें. कळ्ळें. आनी दिगंबर कामत सरकारान मरे हो निर्णय घेतलो इंग्लीश शाळांक अनुदान दिवपाक. आनी मागीर फुडल्या सरकारान ते मुखार व्हेले. But sir, do you think only government is responsible for this? What about your fellow Goans? लोकांचे कशें आसता जाणा मरे. 4 पयशे हातान घोळपाक लागले की तांकां मरे मद मारता. कळ्ळें तुका. प्रत्येकाक मरे हायफाय कल्चर जाय आसता. इंग्लीश जॉब, इंग्लीश उलोवप, सगळें इंग्लिशीन. इंग्लीश कपडे, इंग्लीश खाण, इंग्लीश भास, इंग्लीश कल्चर म्हणजे संस्कृती
हे सगळे इंग्लीश थंय. पयशा मुखार आपले सगळे उणें लेखप ही वृत्ती मरे सगळ्या मनशांनी पातळटा. तातूंत राज्याची वळख, मायभास, अस्मिताय हाजो मरे कोणाक उगडास उरना, कोणाकूच उगडास उरना. आनी जापसालदार आशिल्ल्या सरकारान मरे ही गोंयांत कोंकणी ना करपाचो यत्न केलो. तिजे भोवती मरे फास आवळपाक सुरवात केली. मागीर फुडें कितें? इंग्लीश फॅड वाडत गेलें. मागीर तुजी भास, वळख, अस्मिताय हाची जापसालदारकी आशिल्ले कोणाकूच कांय पडिल्लें ना. ह्यो गजाली लोकांक दुय्यम दिसतात. अरे म्हज्या घरान सुद्दां अशें घडलें म्हाका दोळ्या फुडें पळय दिसता. तुमकां जाय तें तुमी करा. कोंकणी करून पोट भरचें ना. इफ वी हॅव टू सर्वायव टुडे देन द ओनली ऑप्शन इज इंग्लीश. आय नो द इम्पॉर्टन्स सिन्स आय स्टडीड इंग्लीश फ्रॉम KG. अशें कांय ना. हो गैरसमज. म्हजें प्राथमीक शिक्षण कोंकणीनूच जालां. म्हाका इंग्लीश उलोवंक बरोवंक येना, सगळें येता. आमचो दत्तू अप्पा स्वाभिमानी गोंयकार. गोंया खातीर कितें बरें कितें वायट हें तो जाणा. हांव बाबा म्हजे चलयेक कोंकणी शाळेंत घालतलें. आतां आमी एक काम करुया, तो इंग्लीश हट्टू सोडया आनी भुरग्यांक कोंकणी शाळेंतूच घालुया. नो 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 नॉट एट ऑल. दत्तू अप्पाचें कितें? ताका आतां कितें करपाचें आसा? वी हॅव टू सी अवर फ्युचर, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अवर चिल्ड्रन. आय वील सेंड माय सन टू इंग्लीश मिडियम स्कूल ओनली. डू वॉट यू वॉन्ट. ओके, तुका जाय तशें कर. हांव म्हजे चलयेक कोंकणी शाळेंतूच घालतलें. अरे इंग्लीश शिकिल्लो भुरगो मुखार वता, आनी कोंकणीन वा मराठीन शिकिल्लो भुरगो फाटीं उरता, असो मरे गैरसमज सगळे कडेन पातळिल्लो त्या वेळार. कळ्ळें तुका? सगळ्याक इंग्लिशीचे फॅड आशिल्ले. तुमकां मरे एक मजा खबर ना. शाळेन आसतना मरे शिकयता एक भलतेंच आनी आमी घरा कडेन करतात दुसरेंच. कळ्ळें? आमी शाळेन शिकयता बनाना म्हणून, आनी भुरग्याक घरा कडेन जर सांगीत केळें हाड म्हणून, जाल्यार तो बरे घुस्माता. ताका कांय कळत ना. अरे आमच्या घरा कडेन सुद्दां मरे अशेंच जातालें पयलीं. आमची नात्रां आनी सुदो अशेंच करतालीं. बरें खेळा तुमी. मस्ती करनाका. हरवताल बेबो शेता मेरेन उबो, हांवें म्हणलें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो गांव. हो हो देवो बेबो. अरे हो हो न्हय, आयक. हरवताल बेबो शेता मेरेन उबो. सायली, व्हॉट इज दिस बेबो? यू डोंट नो बेबो? कुई 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 कुई. बेबो म्हणजे फ्रॉग. फ्रॉग इज कॉल्ड बेबो. ही कविता मरे आमच्या शाळेत शिकयता. पावसाच्या दिसांनी आमकां आमची बाई बेबे दाखयता. सायली, वेर कॅन आय सी दिस? आउटसायड. भायर घरा भायर ना जाल्यार सकयल शेतात असतात. व्हेरी नायस. वी ऑल्सो हॅव अ पोयम. लंडन ब्रिज इज फॉलिंग फॉलिंग. राव रे शॉन, आमच्या कवितेंतलो बेबो आमकां पळोवंक मेळटा. तुमच्या कवितेंतलो लंडन ब्रिज खंय आसा? मम्मा, Sally can see the frog of her poem outside our house. I want to see the London Bridge of my poem. Please show me. Shut up, Sean. London Bridge is not here. It's in London, far away from here. If bridge is not here, then why do they teach in the school? Sally can see her frog outside the house. Mama, I want to see the London Bridge now. Please, Mama, please. Sean, shut up. बाय यो तुका पेज बरयता. Mama, I want that page. No, I will give you soup. It is same like pez. If it is same page, then why you call it soup? Mama, tell me now, please, please. Sean, shut up. Sir, can you tell us about Konkani language? हय. अरे कोंकणी भाशा म्हणटा पळय ती खूब वर्सांची परंपरा आशिल्ली. कळ्ळें मरे. 450 वर्सां पुर्तुगीजांनी हांगा राज्य केलें. पूण मरे ते सुद्दां आमची भाशा काबार करूंक शकले ना. कळ्ळें तुमकां? पूण हे इंग्लिशीचे फॅड लागले पळय थंय सगळी मरे वाट लागली.
अरे म्हाका याद जाता गोंय वेगळें करपाक 1967 ओपिनियन पोल जाल्लो. मागीर गोंयाक राज्याचो दर्जो दिलो. आमची कोंकणी भास 8वे वळेरेंत घाली. अरे केदो दादोसकायेचो वेळ येतो, प्रसंग कसलो रे तो. सगळे फुकट गेले. अरे हे एकूण प्रवासात मरे तयार जायत गेले कोंकणी साहित्य. केदो अभिमान. कोंकणी आनी कला संस्कृती नव्यान कोमरी फुटली मरे. अरे खंय झोपय मारली रे आमच्या कलाकारांनी. सिनेमा क्षेत्रात, कला क्षेत्रात वयर पावले. सगळे फुकट गेले. Today you are a lone person in the world who speak in Konkani. What message you want to give our viewers? मॅसेज कसो म्हणून संदेश दितलो रे बाबा तुमकां. अरे ह्या सगळ्या राठावळींनी भांगरा सारकिले गोंय काबार जाला मरे. आमची कोंकणी भाशा जाणा मरे आयकता मरे. आमची कोंकणी भाशा इतिहास जमा जाल्या. आमची संस्कृती, आमचे दायज, आमच्यो परंपरा सगळें कितें सोंपलां. अरे आतां जर परती कोंकणी सारकिली भाशा जागी करतलो जाल्यार मरे शेणें गोंया बाबा सारकिलो कोण तरी जन्माक येवचो पडटलो. म्हजो एकूच संदेश, आमी आमच्या कर्मांनी आमची मायभास सोंपयली. तुमी तुमची मायभास तरी सांबाळून दवरात. नाजाल्यार दरेक वर्सा एक एक भाशा मरत रावतली. भाशा मरत रावतली. आनी सगळ्यो भाशा इतिहास जमा जातल्यो. जपा, तुमच्या भाशेक जपा. इतिहास तयार जायत रावतले, पूण इतिहास वाचपी कोण उरचे ना. अरे हे कितें जालें? आनी हे म्हाजें स्वप्न खरें जायत जाल्यार कितें जातलें आमच्या गोंयाचें? कितें जातलें आमच्या मायभाशेचें? कितें जातलें आमच्या गोंयकारपणाचें, आमच्या अस्मितायेचें? लोकशाय.